म्हाका दिसता आज तुम्ही हांव तुमकां सुद्दां सांगता 1980 ते 2000 आणि 2005 ते 2012 काँग्रेस सरकार आशिल्लें वयर आनी सकयल तेन्नाचो कितें विकास आणि आज 2012 ते 2022 हो जो विकास हो तुमकां सुद्दां दिसता दोळ्याक दाखोवपाची आनी सांगपाची गरज ना आणि म्हणून म्हाका दिसता परत एकदा आमी भारतीय जनता पक्षाचो आमचो उमेदवार जयेश साळगांवकाराक आमी प्रचंड बहुमताने निवडून दिवपाचे आणि आमच्या विकासाची जी गाडी आहा म्हणजे डबल इंजिन जशें आमच्या सीएमान ठरला वयर मोदी सरकार आणि गोंयांत प्रमोद सावंताचो सरकार हे डबल इंजिन सरकार हेच गोंयची प्रगती साधू शकता हे लक्षात दवरा आणि माझ्या सगळ्या भावांक हांव परत एकदा विनंती करता तुमचें मत हे भाजपाकूच दिवपाक जाय जगान फुडली पिढी कितें तरी संस्कारी आणि सुशिक्षित जातली. आम्ही प्रत्येकान आमच्या गावांनी आमच्या वाड्यांनी आम्ही काम करता रॅली काडटा आमचे डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू आसा आणि दिलीप भाई डेली आमचे कडल्यान रिव्ह्यू घेता तसोच जयेश बाब जो आमकां आतां उमेदवार आसा तोय आमचे बरोबर बरो वाड्या वाड्यान भोंवता लोकां कडल्यान बरो ताका रिस्पॉन्स मेळटा सो ताका आमचो विजय जो आसा हो निश्चित आसा आणि साळगांवची जनता ह्या फाटी मेन म्हणल्यार जयेश बाबाक मत मारले उपरांत कोणाक मत मारनाका म्हणजे आमदाराक न्हय डायरेक्ट एका मंत्र्याक मत मारतले आनी ताका निवडून दितले. पक्षांतले थोडे लोक गेले पण चडांत चड आमच्या पक्षाचे लोक तरी जो निश्ठावंत भारतीय पक्षाचे कार्यकर्ते आसा तो एकटोच जर पक्ष सोडून वचना ते पक्षा बरोबर आसतले आणि जयेश साळगांवकाराक आमी भरपूर मतां निवडून दितले आणि अशा तरेन आमी गोंयचो प्रोग्रेस करतले आणि तुमचो जर कांयच निष्प्रम आसूं की आमच्या भारतीय जनता पक्षात लोक दुसऱ्या पार्टीक गेलो वी आर ऑल देर इन भारतीय जनता पार्टी वी विल बी देर द पार्टी इज बिकमिंग स्ट्रॉंग अँड इट विल बिकम इवन मोर स्ट्रॉंगर. गेल्या फावटी जितकी मतां पडली तेच्या चड मतां ह्या फावटी साद्या पासून भारतीय जनता पक्ष फुडून भारतीय जनता पार्टी निवडून येतलीच ह्या बद्दल आमकां खात्री आसा. पक्ष सोडून वचत दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणार ह्यो निष्ठावंत भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो कसो हे त्यांची निष्ठा आता त्या वक्तार खंय हांव म्हणटा ते निष्ठावंत कार्यकर्ते नव्हते ते स्वार्थी कार्यकर्ते आणि आपल्या स्वतःच्या स्वार्थाक लागून ते पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जातात. आज काही लोक काही कार्यकर्ते आपणाक ती भारतीय जनता पार्टीची तिकीट खंय तरी मेळची हेतून प्रयत्न करताले आणि अशेच ते 4-5 कार्यकर्ते ते मोजकेच कार्यकर्ते आसात हे आज दुसऱ्याकडे गेल्ले आसा आणि जे निष्ठावंत कार्यकर्ते म्हणून या मतदारसंघाचे कार्यकर्ते आसात ते कार्यकर्ते एक संघ आसात आणि ह्या एक संघाच्या बळाचेर एक आणि जे कितें शिस्तबद्ध कार्य करून भारतीय जनता पार्टीचो विजय हो निश्चितच करता. आमकां दिलीप परवळेकर हो जो आमी कॅन्डिडेट दिलो आमी तेच्या बरोबर सततपणे रावन सुद्दां म्हाका दिसता 2012 तो सीट आमी जिखून घेतलो आणि त्या वेळाचेर आमी भरपूर खोशी आमकां भोगली कारण इतली वर्सां गेल्या नंतर आमी हो सीट आयज जे आहा ते भारतीय जनता पार्टी आमची संघटीत रावन जिखून घेवन जे आहा ते मंत्रीपद सुद्दां त्या वेळाचेर ताका दिलें. त्यानंतर आमकां आयज 2017 तोच कॅन्डिडेट आमकां परत दिलो पूण काही कारणाक लागून थोड्या मतांनी अर्ज केलो. आयज जयेश साळगांवकर आमकां आयज तो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा. आमी जाणा पयलीं पासून ताका आमी वळखता बऱ्या भशेन सारक्या मनानसून आमी ताका वळखता की जयेश बाब बरो व्यक्ती आसा. आमी पयलीं मातशें दुखावले कारण आमच्या ज्या कार्यकर्त्यांक कित्याक दिलें ना स्वच्छ मनाचो आणि त्याचे सगळे चारित्र्यवान असो उमेदवार आसा तेन्ना सगळे सालेगांव मतदारसंघाचे बायलो त्यांच्या बरोबर आसा. दादले आसाच पण बायलांनी सुद्धा असो मनीस मेळ्ळा तो ताका मत
मारतली अशें निश्चय केल्लो आसा. तो कार्यकर्तो आसा पळय त्याचो एकूच विचार आसता की पक्ष पयलो पयलीं भारत देश मागीर पक्ष आनी मागीर आमी. आनी ही परंपरा ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी चलयल्या. हे खुबशे कार्यकर्ते आसात तेंच्यांनी 20-25 वर्सां काम केल्लें आसा. आमी तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता हे टुगेदर फॉर सालिगांव आसा पळय तेका लोक माणसांक कांय स्थान ना. हे 7-8 मनशांनीच केल्ले उठाव आसा आनी त्या उठावाक कोणूच तांकां पाठिंबो असो दिनात. तांकांय कोण चुकलां की उठाव तो यशस्वी जावपाचो ना. सगळे लोक भायर सरल्यात, सगळे आमचे पक्षाचे कार्यकर्ते भायर सरल्यात आनी हे फावट ह्या निवडणुकेत भारतीय जनता पक्षाचो विजय हो निश्चित आसा. आता जयेश बीजेपीन येयला, आता तुम्ही बीजेपीन जयेशाक मतां मारा म्हणून मागता म्हणजे परत बीजेपीन मारा. तुमकां लोक एक्सेप्ट करतले? डेफिनेटली आमी समजून सांगूंक शकता की पक्ष भारतीय जनता पक्ष म्हणजे कितें, तेची धोरणां कितें, नीती मूल्य कितें हें जेन्ना लोकांक कळूंक लागता पळय तेन्ना उमेदवारा पेक्षा पक्ष निवडून आसता. पण आता टायम आसा हे सांगता. डेफिनेटली टायम आसा. त्या खातीर तुमी हो लोक पळयतात, आमच्या फाटल्यान येवपी लोक पळयतात आनी एका एडिशनल म्हटल्यार जयेश बाबाची नितळ इमेज आसा, हसणेमुख आसा, तेजे हमदर्दनेस आसा, ते आमच्या पक्षा कडल्यान फायदो चललो आसा अशें दिसता. फाटल्या फावटी तुम्ही त्याच्या विरोधात वावरता असताना आता त्याच्या फेवरान वावरता असताना कितलो फायदो जालो? तुम्ही विचारपाक चुकता, तुमी तेच्या न्हू. आमी पक्षा कडेन आदीं आसले, आतां पक्षा कडेन आसात. मध्ये नसले डेफिनेटली आसले. कोण सांगता तुका पक्षा कडेन आसले म्हणून? हांव सचिव आसलो तो आतां मंडळ अध्यक्ष जाल्लो आसा. हांवें पक्ष केन्ना सोडूंक ना, केन्ना सोडचो